वळखता आनी अशें पवित्र भुंयेर आमकां आयज वटग्राम ह्या स्थळार आमकां वनमहोत्सव म्हणजे झाडां वाटप ही कार्यावळ जाता। स्कंदपुराणांतल्या सह्याद्री खंडांत वटग्राम कुशस्थळ आनी कर्दळ नगरी म्हळ्यार वटग्राम म्हणजे मडगांव, कुशस्थळ म्हणजे कुडचड आनी कर्दळ नगरी म्हणजे केळशी। स्कंदपुराणांतल्या सह्याद्री खंडांत वाचताना ह्या देवता पुजे तेन्ना आमकां रुंदाचें झाड, रुंदाची खाली, सावळीचें झाड, आंब्याचो ताळो, तुळशीची पानां ह्या झाडांचो संदर्भ आमकां मेळटा। म्हणून आमकां गितां सुद्दां अशीं पळोवपाक मेळटा। म्हणून आमी जी आमी लोकवेदां, लोकगीत, लोकसंगीत, लोकनाच, लोकखेळ आनी लोकनाट्य जेन्ना सादर करता तेन्ना त्या गितांत सुद्दां आमच्या झाडांचो संदर्भ मेळटा। म्हणून बायलां फुगडी घालतना म्हणटा दारांतले तुळस पान पान तुळस दारांतले तुळशीचो संदर्भ मेळटा। आम्या तुजो ताळो मोडून घरविला आम्याच्या झाडाचो संदर्भ मेळटा। मनीस जो आमकां हेल्पफूल म्हणल्यार जेणे खूब आमकां सपोर्ट केलो आनी झाडां एक फोनाचेर आमकां ती झाडां पावली तो म्हणल्यार आमचो बाळ्ळीचो संतोष फळदेसाय। तेंच्या एक बरी संधी तुमकां आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगलां एक पेट मागे ना, आवयक विसरपाक जायना। आवयक विसरतली? आवय तुका व्हडले करता आवयच्या नांवान एक झाड लावप लावंक जायना। आवय कशी तुमची कित्याक घेता त्या तशें झाडांनी एडवोकेट पाटकारान बरो कार्यक्रम केला। महारुद्र एक सांग एक तुमकां जाल्यार रोटाव्यान म्हणून हाडले, तुमकां फोक डान्स कॉम्पिटिशन म्हणून हाडले, कितें भुरग्यां खातीर करता। ताका हो एक कार्यक्रम केलो, आवयच्या नांवान एक झाड लावप, त्या झाडाची कुयदाद घेवप, त्या झाडाचो फोटो काडप, 3 म्हयन्यांनी जो दाखयता की आपल्या झाडाची कुयदाद घेतल्या ताका प्रायज दिता। तुम्ही विसरपा जायना कित्याक तुमी झाड रोयता तें एक पेड माग घेना, आवयच्या नांवान झाड रोयता, लक्षांत दवरा।